नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार. हांव ऐश्वर्या केरकार. आवाज गोयचो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मडगांव पालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकाराक निमणे पुलिशेन केली अटक. सोपोकाराचे पयशे गायब करून जाल्लो फरार. फाटल्या 6 म्हयन्याच्यान पुलीस घेताले सोद. मये जांभूळबाट वाठारांतली 2 दुकानां फोडून 10,000चो म्हालवच फारायलो. दिवचल पुलिशेन केलो चोरेचो पंचनामो. फुडलो तपास आसा सुरू. सनबर्न धारगळे नाकाच. थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकरान भुमिकेचेर ठाम. सरपंच नगरसेवका वांगडा पेडण्यां घेतली म्हत्वाची बसका. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आम आदमी पार्टीन परतून काढलो भाजप सरकाराचेर फोग. प्रकरण संसदेत घेवन वचपाची आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंहाची शिटकावणी. कर्मचाऱ्यांचो पीएफ आडोवन दवरिल्ल्या गोयच्या 8 कंपन्यांचेर केंद्राची कारवाय. कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेराताची म्हायती. म्हापसा खोजवेच्या एका 90 वर्साच्या बायलेची व्हॉट्सॲपा वरवीं फटवणूक जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार. फटीच्या मेसेजी उपरांत अकाउंट हॅक जाल्ल्याचे आयला सामकार. आता खबरो विस्तारात. मयेच्या जांभूळभाट वाठारांत दुकान फोडून रोख रक्कम मेळून सुमार 10,000 रुपयांचो म्हालवच फारायलो. मजगतीं हे चोरेच्या प्रकरणात दोगा दुबावितांची पुलिशेन चौकशी सुरू केल्या, अशी म्हायती मेळ्ळ्या. मये वाठारात मुख्य रस्त्या कुशीक आशिल्ले नागेश शिरोडकर हांच्या स्टेशनरी दुकानात ही चोरी जाली. मंगळारा मध्यानरात्री दुकान फोडपाची ही घडणूक घडल्याचो अदमास आसा. चोरांनी मेन गेटीचे कलियाद आनी कडी तोडून दुकानात चोरी केली. दुकान फोडिल्ल्याची म्हायती मेळटकीच दिवचल पुलिशेन चोरयेचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हाचे पयलीं 2 फावटी हे दुकान फोडिल्ले अशें कळटा. दुकानात चोरी जाली खंय केन्ना जाली तुमकां केन्ना कळ्ळें? म्हाका सकाळी कळ्ळें. तेन्ना कशें कळ्ळें तुमकां चोरी जाल्या म्हणून? हांव जर उगडून येयला लॉक तोडलेलो आसलें. चोरांनी कितें व्हेलें भितरले? 10,000 सामान येयलें. तुमी पुलिशेक कळयल्या? कळ्ळें. पुलीस येयले पुलीस येवन गेले. आनी तुमचो कितें दुबाव बी कोणाचेर चोरी केल्या अशें? काय सांगू शकना. पुलिसांनी कितें केलें? सुणे हाडलेले? सुनायला हाडले. दोगांक संशय म्हणून घेवन येयले. जाल्यार हांगातले म्हणजे 10,000 ह्यान पयलीं केन्ना जाल्ली दुकानात चोरी? जाल्यार 2-3 जाली. नमस्कार, हांव समीक्षा आनी म्हाज्या पप्पाचें हे शॉप आसा. फाटलीं 50 वर्सां जालीं आमी हे शॉप चलयता. आनी आयज सकाळी म्हणजे काल रातचे सुमार आमच्या ह्या शॉपार चोरी जाल्लेली आसा. म्हणजे मेन जी गेट आसा ते गेटीचे लॉक फोडून चोरांनी भितर येयले ते आनी आमचे सगळे सामान म्हणजे थोडेशे सामान व्हेले. कॅश आसले ते बीन व्हेल्ले आसा. सो आमी तशी सकाळी पोलीस कंप्लेन केल्लेली. तशेंच पोलिसांनी येवन इन्व्हेस्टिगेशनूय केलें आनी मागीर तेंच्यांनी सगळी आमची कंप्लेन बीन बरोवन घेतली आनी तेंच्यांनी सांगलां आमी इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून. तशेंच तेंच्यांनी दोग जाणांक धरला तेंच्यांनी. म्हणजे तेंच्यांनी इन्क्वायरी करपाक तेंकां तेणी आपयलां. फाल्यां सुद्दां सकाळी 10 सुमार तेंच्यांनी सांगलां यो म्हणून आनी आमी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून. आतां पळोवया कितें करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सनबर्न धारगळे नाकाच. थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकार आपल्या भुमिकेचेर ठाम आसा. सनबर्नाच्या विशयाचेर सगळे सरपंच आनी नगरसेवकां वांगडा पेडण्यां आपल्या घरा घेतिल्ले बसकेत उपरांत प्रवीणान परतून सनबर्नाक विरोध केलो. धारगळे सनबर्न आयोजना विशीं आमदार प्रवीण आल्लेकारान आपली भुमिका पयलीं स्पश्ट केली. ताणें ह्या नादी सनबर्नाक विरोध केल्लो आनी आतांय तो आपल्या भुमिकेर ठाम आसा. तशेंच सनबर्ना विशीं सरपंच आनी नगरसेवकांची मतां जाणून घेवपा खातीर प्रवीणान बुधवारा सगळ्यांची बसका आपयल्ली. हे बसकेक चांदेल, हासापूर, कोरगांव, कासरवाणे, विनोर्डा, धारगळ आनी वारखण पंचायती वतीन कोणूच येवंक ना. जाल्यार इब्रामपूर, मोपा, वजरी पंचायतीचे सरपंच, पंच वांगडी आनी पेडणे नगरपालिकेचे सदस्य बसकेक हजर आशिल्ले. आयज
मिटींग जाली मिटींग सरपंच आनी कावन्सिलर तशेंच मेंबर्स तेंचे कितें व्यूज आहा तेंकां जाय वा नाका तेका लागून आयज ही मिटींग दवरली आनी तेंच्यांनी खऱ्यांनीच बरो हें दाखयल्लो आसा कित्याक आयज ना म्हटल्यार सगळ्या गांवचे सरपंच आनी आमच्या म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर आयज हांगासर चेअरमॅन वायस चेअरमॅन गोंयचे कावन्सिलर सगळ्यांक हजर रावले उलो केलो जाल्यार सगळे जाण हांगा हजर रावले ताका लागून खूब बरें दिसलें त्या सगळ्यांचो सपोर्ट आसा तांकां आतां विरुद्ध आसा वा ना तांकां एक हांवें हें दिल्लें की तुमी येस और नो तें बरोवचें इतली मेजॉरिटी आहा ती हांव पळयतालो आनी आतां सांगता ना मंडळ अध्यक्ष ताका म्हाका दिसना तो खंय येयला वा ना म्हाका दिसता येवंक ना तो आयज खंय तरी गेलो आसतलो तेच्या बद्दल हांव काय उलोवंक सोदना पळय एकदां हांवें सांगलें ना म्हणून ना म्हणजे ना जेन्ना हांवें पयलें स्टार्टींग बायट दिल्ली पळय तेन्ना ना म्हणून आजुनूय पासून हांव लोकांकूय गेला पळय ना म्हणूनच गेला आनी ना तुमकां कांय सांगूंक सोदिना एकदां ना म्हटल्यार म्हणजे ना दिल्ली म्हणत रहीत जायना आयज फुडें खूब स्टेप आहा म्हाजें एक सजेशन आहा आयज तुमी चुकले आसा तरी आतां तांचे फाटीर बॅक ती रिमूव करून संस्कृती जपची कित्याक हाजी ही संस्कृती आमची ही संस्कृती आमची न्हीच्या लायना गेले आमी एक गांवांत आमी म्हणटा आसात एक बरें प्रोजेक्ट कसले तरी हाड एक 100 पर्यंत लागता तसले हाड हे संस्कृती हाडून डान्स हे हाडून नवी संस्कृती नष्ट करपाचे विचार करता आमच्या गोंयच्या सेवांचे विचार करता मिटींग आज जी मिटींग घडली आहा बिल्डींग ती आमची पंच आनी सगळे ब्लॉकाचे जे आमचे मेन अधिकारी आसले तांकां आपयले आनी हेजो आमी अशें उलो केलो की बाबा कोणा तरी थोपा येना कोणाक सन्मान जावो की नाका एज पर नो म्हणजे ओपन सांगपाचें बाबा जावो जाल्यार जावो नाका जाल्यार नाका सो आमी सो म्हाजें अशें मत की आमकां सन्मान जावो पण पेडण्यान न्हू ज्या जाग्यार सन्मान जाता न्हू त्या जाग्यार जावं ही वायट गोष्ट आहा आमदार बसतो त्याच्या फाटल्यान बंद करपाक लागोंक ना सन्मान ही गोष्ट लोकांच्या फायद्याक कांयच ना सरकारान सांगपाचो सन्मान करून धारगळकारांक पेडणेकारांक तेचो फायदो काय आसतलो ह्या पयलीं सरकारान एक स्टेटमेंट काडपाक जाय बश्टीत पेडण्यान आमदाराची आनी आपली दुयी निर्माण करून लोकांक त्रासान घालपाचें हांव एक बीजेपीचो कार्यकर्तो आहा आमी रजिस्टर्ड बीजेपी मेंबर आहा की सरकाराक एकच उलो व्हरून सांगूंक सोदता की आमदाराक कमीपणां येता आसलो पेडणे तालुक्यान पेडणे मतदारसंघात करचेलो सन्मान ही खरोखर वायट गोष्ट आहा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आम आदमी पार्टीन भाजप सरकारचेर परतून फोग काडलो. ह्या प्रकरणात आमदार आनी मंत्र्याची नांवां येवन लेगीत तांचेर कसलीच कारवाय जाली ना असो आरोप आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंह हांणी केलो. तो अब मैं जो आपको बताने के लिए जा रहा हूं ये कोई छोटा मामला नहीं है बल्कि गोवा का एक बहुत बड़ा जॉब स्कैम है. एक बहुत बड़ा रोजगार के नाम पे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का मामला है. पहला स्कैम होता है 2018 के आसपास जिसमें जेई की भर्ती, यूडीसी एलडीसी की भर्ती, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई भर्ती के लिए लोग अप्लाई करते हैं और इसमें बड़े पैमाने पर रिश्वत खाई जाती है. जो उस समय के मंत्री थे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दीपक पॉस्कर, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता है. उनकी टिकट काटी जाती है कि भाई इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने नौकरी देने के नाम पे, इसलिए हम इनको मंत्रिमंडल से भी बाहर कर रहे हैं और इनको चुनाव भी नहीं लड़ा रहे हैं. लेकिन मोदी वॉशिंग पाउडर में उनको धुल दिया जाता है और फिर लोकसभा चुनाव के पहले दीपक पॉस्कर को शामिल कर लिया जाता है पार्टी के अंदर फिर से दोबारा. और एक इन्होंने गोवा ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के लिए एडवर्टीजमेंट किया जिसमें 30,000 लोगों ने अप्लाई किया. तो हमारे साथियों ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने जब पता किया कि 30,000 बच्चे कौन हैं, ये जो 945 नौकरियों के लिए फॉर्म भरे हैं 30,000 बच्चों ने, कि 30 में से 6,000 फॉर्म का पता ही नहीं है. ये देश और दुनिया का एक अद्भुत स्कैम है जिसमें नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले लड़के कौन हैं, लड़कियां कौन हैं, फॉर्म किसने भरा,
उन फॉर्म्स का ही पता नहीं है। इसी बीच एक और मामला आया, बहुत ही गंभीर और संगीन मामला। यह मामला था, एक महिला है पूजा नायक, वो इस पूरे जॉब स्कैम में, इस पूरे नौकरियों के घोटाले में, नौकरी के नाम पे रिश्वत वाले घोटाले में उसकी एक भूमिका आई रिश्वत खाने और खिलाने की, और उसके बाद वो रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार हो जाती है हफ्ते भर बाद। और ये पूरा घोटाला एक एमएलए के ऑडियो से खुला, जो एमएलए पैसे के लेन देन की बात कर रहा है। दिल्ली की धरती से गोवा के युवकों को कहना चाहता हूं, गोवा की जनता को कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो नौकरियां देने में यकीन रखती है। हमने दिल्ली में भी रोजगार दिया, हमने पंजाब में पक्की सरकारी नौकरियां दी, बहुत सारे लोग जो रेगुलराइज नहीं हुए थे उनको रेगुलराइज किया, और गोवा के अंदर जहां जॉब्स के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है वहां भी आम आदमी पार्टी आपके मुद्दों को उठा रही है। देश की पार्लियामेंट में भी जैसे मौका लगेगा, देश के सदन में भी इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा। लेकिन तस्वीर बिल्कुल साफ है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो नौकरी के नाम पे रिश्वत खाने का काम कर रही है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो लोगों को नौकरियां देने का काम कर रही है। कर्मचाऱ्यांचो पे ऑफ आडोवन दवरिल्ल्या गोयच्या 8 कंपन्यांचेर केंद्रान खर कारवाय केल्या। या 8 कंपन्यांचेर केंद्र सरकारान दंडात्मक कारवाय केल्या अशी माहिती मंत्री बाबूश अंसरातान केली। No, but I am saying if PF is a must, no, what companies basically got to follow the rules. I mean, the department must have taken action on that. So I didn't have any meeting lately with this thing, because I'll be having a meeting tomorrow with the commissioner. Not on that issue, but on the other issue. This issue will be tomorrow. Is that because we are supposed to form this thing, a committee on that. On the board, the fresh board which was not existing actually, we are supposed to incorporate it. Labor, Not labor welfare board. There's another workers board or some board is coming. Action fellow is being suspended. त्याच्यानंतर आम्ही गोळी आता No, काय करणार? Investigation is going on. I think the matter has been given to vigilance. I think vigilance is going to look into it. No, one matter is actually going on in the court also regarding that this thing. Now what that administrator, what he has done, I think for what administrator has done by transferring it, I think that is the thing which has been going on with the vigilance department. But otherwise the matter is going on with it in the court. Smart city update, I have still not taken an update because of what is the now as far as the chairman of the smart city, the chief secretary is the chairman. So he has just taken over as chief secretary. He has not had the meeting yet. So once the meeting is done, I will come to know what is the outcome. म्हापसा कोरवेच्या मार्ता फरेरा या 90 वर्सां पिरायेच्या बायलेची व्हॉट्सॲपावरवी फटवणूक जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला। फाटल्या 2 डिसेंबराक ह्या बायलेचो व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जाल्लो। तिका आयिल्ल्या फटीच्या मेसेजी उपरांत अकाउंट हॅक जाल्ल्याचें कळटा। हॅकरांनी तिच्या अकाउंटावरवी फटीच्यो मेसेजीस धाडून लोकांकडसून पयशे उखलपाचो यत्न केलो। देखून हे फटणुके विशीं म्हापसा पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। सध्या सायबर गुन्यांवांनी वाड जायत आसा। लोकांचे फेसबुक, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम सारकिल्ले अकाउंट हॅक जावपाचे प्रकार वाडल्यात। अशीच एक घडणूक म्हापशेच्या खोर्जुवे वाठारांत घडल्या। 2 डिसेंबराक खोर्जुवेची मार्था परेरा ह्या बायलेचो व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जाल्लो। तिका एका नंबरावरवी हेल्प अशी मेसेज आयिल्ली खंय। उपरांत मार्था हिणें ताका रिप्लाय केल्लो। आपणी चुकून नंबर धाडला तो आपल्याक परत धाडा अशी मेसेज मार्था हिका आयिल्ली। ते उपरांत तिचो व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जाल्ल्याचे सांगकार आयले। ही घडणूक तिणें आपल्या घरच्यांक सांगली आनी आपलो व्हॉट्सॲप अकाउंट अनइन्स्टॉल केलो। पळयात। Someone from a phone number of my good friend, a lady. She sent me a message, no phoning, just a message to say I need help. So I was wondering, since it is my good friend, what helps you? I just asked back message, what help? Message back again to me. I accidentally sent you a 6 number to you. Can you please send me back to me? I sent it back to her. That number was here. I got it here, 988-5507. And soon after that, I get another thing to say,
and then asking me to tap on a phone number, and if I agree to continue something, I felt something is wrong here. Why should somebody ask me my phone number again and all that? And then I really just left it at that. Now it looks like from Margaret, that's the one, it came to me. She previously got from someone else also. And then my friends who are on my list are getting all these messages, Martha, help. And they're calling me, Martha, what's happening? Why are you doing all this? I said, it's not me. He's asking you for help. And one of my relatives asking this, whoever they are, even 5,000 rupees to help somebody, send immediately, we will pay you back, and so on. असल्या सायबर गुन्यांविशीं जागृताय जावपाक जाय. तशेंच लोकांनी असल्या प्रकरणाची पुलिशेंत कागाळ करपाक जाय अशें आमदार एडवोकेट कार्लोस फेरेरान सांगलें. व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जालां म्हण आनी तिगे फ्रेंड्स आसात ते व्हॉट्सॲपान तांकां मेसेज धाडटात सांगपाक मार्ताक हेल्प जाय म्हण, मार्ताक पयशे जाय म्हण आनी मार्ता प्रॉब्लमा आसा म्हण. आनी तिणें तुमकां सांगलां की मातशें मानून घेवपाचें न्ही म्हणून आनी कोणाचे असले मेसेजीस जाल्यार इग्नोर करपाचे. सायबर क्रायम ते आनी सायबर क्रायम रिपोर्ट करून पडटले नाल्यार नियरस्ट पुलीस स्टेशनार तुमी वसात आनी सांगात असलो स्ट्रेंज कॉल आयले जाल्यार तुमी रोखडे रिपोर्ट करात. वयल्यान कांय तांकां मेसेजीस तिच्या व्हॉट्सअप अकाउंटा वयल्यान तिचे जे रिलेटिव्स आसा, तिची जी फॅमिली मेंबर्स जे आसा इन गोवा आनी आउट ऑफ गोवा, जे काही तिची फॅमिली मेंबर्स जे आसा अब्रॉड, तांकांय ह्या व्हॉट्सअप मेसेजी वयल्यान काही फ्रॉड्स जाल्ल्यो सध्या हांगासर अशी घडणूक घडलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स नेहा असोटीकर. नव्या बोरी पुलाच्या जमीन संपादन प्रक्रियेक स्टे दिवपा विशीं लोटलेच्या शेतकाऱ्यांनी केल्ल्या अर्जावेली सुनावणी हरीत लवादान 7 जानेवारी मेरेन राखून दवरल्या. सरकारी वकिलान शेतकारांच्या अर्जाचे स्पश्टीकरण दिवपाक वेळ मागून घेतलो. दोनूय पक्षांचे म्हणणे आयकून घेतल्या उपरांत हरीत लवादान सुनावणी राखून दवरली. गोंय सरकार ह्या प्रकरणात मुद्दाम वेळ मारून व्हरता असो आरोप शेतकारांनी केला. ताका लागून गरज पडली जाल्यार उच्च न्यायालयात वचपाची शिटकावणी तांणी दिली. ओपन आशिल्ले की आमकां स्टे मेळटली कित्याक लास्ट टायम मी आनी पळय तेन्ना हियरींग आशिल्लें तेणी आपणाक 4 वीक्स कितें टायम मागिल्लो तो दिल्लो तांकां. सो हे हितून ते आमी रिप्लाय दितले आनी आमकां कितें निकाल येतलो म्हण आमी रावल्ले आशेन आशिल्ले आमी. बट ते डिसअपॉयंटमेंट कित्याक दे हॅव आस्क्ड फॉर मोर टायम आनी रिजनूय दिवंक ना. फकत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्टार तेणी तेंचो कावन्सील आहा तो सर्जरी कितें जालां म्हूण ताका टायम मागता. दॅट इज मेडिकल रिजन इट हॅज टू बी गिवन. And even otherwise, if it is given, we have no issue as such. But it is very disappointing because there is no reason. State has said they are not going to file any reply. They have got no response to this and all. So I do not know from where. Now the whole issue is whether EC is required for the project or not. We are waiting for NGT orders. That is one for environment issue. Now here state government is even disturbing us again and again. Portun ते कितें म्हणटा acquisition करता, compensation notice कितें घालता. It disturbs us. So आमी आतां we have more taught first only like under acquisition process आमी high courtan वतले. We are already under preparatory thing and we will go because legally this is our mission is not to come on the streets, not to shout. We have gone legally filed objection from time to time and we have not ignored even a single notification that has come. We have attended to and we will do it. And then it is destiny and God. There's nothing can be done. Where can we go? But we are very hopeful. We are very optimistic. Even this government has got a heart now. They will finally understand that they are not doing for money. They are doing for survival and the livelihood. And this Kazan is to be maintained.
400 crores have been sanctioned by center to maintain khazans. One side we are coming with agriculture policies to promote agriculture, and this is active agriculture area, so it does not fit, no. So I am sure that they will be coming out with some solution, and we are grateful to everyone whoever is come to help, especially our Rainbow Warriors has been like pillars behind us. Everyone, even our MP, our CM, everyone spoke for us, you know. Even opposition leader Vijay Babu took it sumoto. We were asking it, supported us. In the assembly they have come to know. So something good will happen. अपार आय डी करपा खातीर शिक्षणीक खात्यान 9 आणि 10 डिसेंबर ही तारीख जाहीर केल्या. ह्या 2 दिसांत मेगा अपार दीस जातलो. राज्यांतल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक अपार कार्ड मेळटले अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश चिंगळे हांणी दिली. तुका खबरच आसतलें की युडायस म्हणटा ते मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनाचें एक हें आसा, पोर्टल आसा, आनी युडायसाचेर सगळ्या भुरग्यांचें नांव रजिस्टर जावपाकूच जाय. आनी आमचे म्हाका दिसता 91% भुरगे युडायसाचेर रजिस्टर जाल्ले आसा. आनी ह्या युडायसाचेर रजिस्टर जाल्ल्या 91% भितर 70% भुरग्याचेर नांवां बी सगळीं मॅच जाता. तातूंची अरावंड 47% मॅच आनी वेरीफाय जाल्ली आसा. पूण जेन्ना युडायसाचेर तांचें रजिस्टर जालें की पयलीं सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनान परमनंट एज्युकेशन नंबर म्हणटा तो 11 डिजीट नंबर दिवपाक स्टार्ट केलो. हाजो पर्पज कितें आशिल्लो की ट्रॅकिंग ऑफ स्टुडंट, भुरगे एका स्कुलांचे सोडून दुसरे कडेन वता, एका स्टेटींच्यान दुसऱ्या स्टेटीन वता, आनी तांचो एकाडॅमीक प्रोग्रेस दोनूय ट्रॅक करपाचो ताजे मागीर फाटलो हेतू आशिल्लो. ताज्या मागीर तांणी अपार म्हणल्यार ऑटोमेटेड परमनंट एकाडॅमीक अकावंट रजिस्ट्री हो 12 डिजीट नंबर ह्या भुरग्यांक दिवपाचो तांचे हें आशिल्लें, योजना आशिल्ली. आनी ह्या कामाक लागून भुरग्याचो आधार नंबर लिंक करपाक जाय, आनी हें काम स्कुलानूच जातलें. दुसरी इम्पॉर्टंट गजाल हांव हांगा सांगूंक सोदता की हो डेटा आसा युडायसाचो तो तिसऱ्या कोणाकूच मनशाक मेळचो ना. इट इज वीथ मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन. तो आमकांय तसो मेळना, तो कोणाकूच दुसऱ्याक तो आवट जावचो ना. तो 12 डिजीट अपार भुरग्याचो दिवपाक जाय, आनी हातूंत भुरग्याचो फायदो आसा. पूण भुरगीं मायनर आशिल्ल्या कारणान ताका लागून त्या तांच्या पेरंट्साचो कन्सेंट जाय पडटा, आनी पेरंटाचो कन्सेंट दितगीर तांचो कितें तरी प्रूफ ऑफ आयडेंटिटी जाय पडटा, आनी थोडे लोक मातशे फाटीं रावता. अपार जो कोण करना ताका फुडें कितें तरी नुकसाण जावंक शकता. अपार केलो म्हणून कांय नुकसाण जावचें ना, तातूंत कांय फ्रॉडूय जावचें ना. हो डेटा तिसऱ्या कोणाक एजन्सीक मेळचो ना. सो वन्स अगेन आय अपील टू द टिचर्स, हेड्स ऑफ द इंस्टिट्यूशन्स, मॅनेजमेंट अँड ऑल द पेरंट्स, न भिता भुरग्याचो आधार तुमी स्कुलाक दिया. स्कुला तो आधार लिंक करून अपार आय डी भुरग्यांचो जनरेट करतली. आनी मडगांव पालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकाराक निमणे पुलिशेन अटक केली. फेस्ताच्या फेरेच्या सोपोकाराचे सुमार 17 लाख रुपया ताणें बँके खात्यांत भरयल्या भायर ट्रान्स्फर केले. योगेश शेटकार फाटल्या जून म्हयन्याच्यान गायब आशिल्ल्याचे मडगांव पुलीस ताब्यात भार आशिल्ले. मडगांव नगरपालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकारान होली स्पिरीट चर्चीच्या फेस्ताच्या फेरयेच्या सोपोकाराचे 17 लाख रुपया भायले भायर आपल्या बँक खात्यांत ट्रान्स्फर केल्ले. पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान हे प्रकरण फाटल्या जून म्हयन्यांत उक्ताडार हाडिल्ले. ते उपरांत योगेशाक पालिकेन सेवेंतल्यान निलंबीत केल्लो. उपरांत योगेशा आड पुलिशेंत गुन्यांव नोंद केल्लो. गुन्यांव नोंद जाल्या उपरांत योगेश गायब जाल्लो. मडगांव पुलिशेन ताचे आड लुकआउट नोटीसूय काडिल्ली. 6 म्हयन्या उपरांत आतां योगेश मडगांव पुलिशेच्या हातीक लागलो. मडगांव पुलिसांनी आज सकाळी केल्ले एका कारवाये भितर योगेश शेटकार जो मडगांव म्युनिसिपालिटीचो क्लार्क आशिल्लो ताका अटक केल्ली आसा. योगेश शेटकारान एक स्कॅम केल्ले मडगांव म्युनिसिपालिटीक, ते म्हणजे ताणें 17.5 लाख जे सोप्याचें कलेक्शन आशिल्लें होली स्पिरीट फेस्ताच्या ते डायरेक्ट आपल्या अकाउंटाक ट्रान्स्फर केल्ले आनी ताजे नंतर ताका मडगांव म्युनिसिपालिटीन सस्पेंड केल्लो. हें जें प्रकरण आसा हें जुनाक घडिल्लें आनी हें प्रकरण सगळें दामोदर शिरोडकर मडगांव म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन हाणें उक्ताडार हाडिल्लें.
आशिल्ले आनीक योगेश शेटकार म्हणटा तो तेन्नाचो CEO गौरीश सांकवाळकर हाजो PA म्हणून काम करतालो आनी दामोदर शिरोडकरान हे जे उक्ताडार हाडटकीर एकदम खळबळ माजिल्ली. ताजे नंतर जे 17.5 लाख ताणें आपल्या अकावंटाक ट्रान्सफर केले आनी ताजे नंतर COन मडगांव म्युन्सिपालिटीची स्पेशल मिटींग जाली आनी हे मिटिंगेक अशें ठरलें की ताजेर पुलीस कंप्लेन करपाची आनी पुलीस कंप्लेन केली बी. पूण पुलिसाक योगेश शेटकार म्हणटा तो मेळनाशिल्लो. ताजेर लास्टाक लुकआवट नोटीस काडपाक पडली आनी दुसरी लुकआवट नोटीस काडली आनी 5 म्हयन्याच्या उपरांत म्हणजे डिसेंबराची 5 तारीख जवळ जवळ हे प्रकरण जें उक्ताडार आयिल्लें तें जुनाच्या 11 तारखेक सुमार उक्ताडार आयिल्लें आनी आयज मडगांव पुलिसांनी अखेर योगेश शेटकाराक अटक केली. योगेश शेटकारान हे 17.5 ते 3 लाख रुपया भरिल्ले आनी ताजे नंतर तो गायब जाल्लो. तो आज पर्यंत सस्पेन्शनाचेर आशिल्लो. मडगांव म्युन्सिपालिटीन ताका अजून पर्यंत कामांतल्यान काडून उडयलें ना. मडगांव म्युन्सिपालिटीक जेन्ना आमी विचारलें चेअरपर्सनाक तेन्ना ताणें सांगलें आमचो फोकस हो रिकवरीचेर आसा. ताका कामांतल्यान काडल्यार कांय जावपाना, आमी ताजे हिशोब करतात. आनी अखेर आयज तो अटक जाल्लो आसा. आतां पळोवया मडगांव म्युन्सिपालिटी ह्या योगेश शेटकाराचेर कितें एक्शन घेतली. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मोरकणेकर. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस. आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.